आज आम्ही इंटरनॅशनल नर्सेस डे सेलिब्रेशन करताना हांव नर्सिंग डेच्या बद्दल आनी नर्सिंगच्या बद्दल थोडें सांगू अपेक्षित आहे. फ्लोरेन्स नायटिंगेल 1820 इटलीमध्ये तिचा जन्म झालो आणि ही नर्सिंग प्रोफेशनाचे इंट्रोडक्शन पहिले तिने दिले. सेकंड वॉर ज्या वेळी चलताना तिका ॲक्च्युली ते जे सोल्जर असलेले त्यांचे कष्ट तिच्यान पडो जाले ना आणि ती एवरी नाईट ॲक्च्युली एक लॅम्प घेऊन ती त्यांची सेवा करताली आणि त्याच्या निमित्त जायत्या लोकांचे लाईफ तिने बचाव केले. ॲट द सेम टाईम ती वे ऑफ लिव्हिंग ती स्टँडर्ड ऑफ लिव्हिंग तिने इम्प्रूव केले. सो तिजे जे लाईफ पळयतना न्ही म्हाका दिसता की हांवें नर्सिंग प्रोफेशन चूज करून एक बरें काम केलां. बिकॉज नर्सिंग प्रोफेशनांनी फक्त लोकांची सेवा करचें मेळना. तेंगे ॲक्च्युली जे कश्ट आसा तेंगे कितें प्रॉब्लम आसा ते तेणी फ्रिली आमच्या कडेन उलयता. डॉक्टर अशें उलयचें वचना पूण आमच्या कडेन उलयता आणि तेंचे जे तेणी उलयता कम्युनिकेशन तें आयकून न्ही म्हाका ॲक्च्युली आयडिया येता की हांवें तेंकां कशें ट्रीट करूं जाय आणि तेंकां कितें एक्झॅक्टली नीड आसा. नॉट दॅट आनी दुसरें म्हळ्यार नर्सिंग प्रोफेशन एक डेडिकेशन आसा. नर्सिंग प्रोफेशन अशें न्ही की नर्सिंग प्रोफेशन घेतलें आनी काम केलें गेलें पूण एक डेडिकेशनान काम करचें मेळटा. तेतून डीपली शिकोवंक मेळटा आनी एवरी डे म्हणजे एक नवीन नवीन कितें तरी आमकां शिकचें मेळटा. ॲट द सेम टायम जे आमचे ज्युनियर येता तांकां ॲक्च्युली आमगे एक्सपिरियन्स आमी शेअर करतना तेमीय कितें चड वस्तू शिकता की नर्सिंग म्हळ्यार कशें कितें आतांचे हे न्ही यंग जनरेशन तेमकां ॲक्च्युली ट्रेनिंगाची गरज. ते आमी जशें काम करून येयला इतले दीस ते आमी तांकां शिकयता जाल्यार ते शिकतले. सो आय एम व्हेरी प्राऊड की आय एम अ नर्स आणि ॲक्च्युली हे प्रोफेशन सिलेक्ट करून भरपूर वर्सां जालीं म्हाका हे काम करच्या ह्या फिल्डान. पण म्हाका भरपूर खुशी भोगता की हांव एक नर्स. सो विश यू ऑल इंटरनॅशनल नर्सेस डे.